आज आमची साखळी म्युनिसिपालिटीची ऑर्डिनरी मीटिंग जाली। तातूंत काय आमी रेजोल्यूशन घेतले। तातूंत मेन आमचो मुद्दो आसलो की आमचे हेच्यान फुडें पयलीं सुद्दां आमी एनी इलिगल स्ट्रक्चराक कसलोच एनओसी दिवना आनी हेच्यान फुडें सुद्दां कसलोच एनओसी फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑर वॉटर कनेक्शन जर इलिगल कंस्ट्रक्शन आसा जाल्यार आमी कसलेच दिवचे ना। सो कोणेय कसलो वेव्हार करतना आपूण स्वता चेक करून ते करचे। हेच्या फुडें ते दिवले वयचे आनी हेच्या पयलीं दिल्ले आसले। दुसरी गजाल म्हणजे आमी मेन म्हणजे आयज बायोमिथेनेशन प्लांटाचे स्टेजीस सगळो खंय पर्यंत पावला तोपर्यंत आमी तेजे डिस्कशन जालें, तेजे भासाभास जाली। बायोमिथेनेशन प्लांट विल बी अ बिग एसेट फॉर द साखळी म्युनिसिपालिटी अंडर द ऑनरेबल गायडन्स ऑफ ऑनरेबल सीएम सर। सो व्हडलो प्रोजेक्ट आसतलो। म्हणजे खुबश्यो गजाली ज्यो आमचो ओलो कचरो सुको कचरोचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेजे ट्रिटमेंट सच अ ट्रिटमेंट की तेजे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉडर आनी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो एक बरो आमचो मोठो तो अचिवमेंट आसलो तो आमच्या पायपलायनान आसा, तेजे डिस्कशन जालें। तेज्या फुडें आमी आतां हेज्या फुडें आमचो जो सोपो आसा जो कर आमी वसुली करता तो आमी आउटसोर्स करतली, तो एक आमचें डिसिजन जालें। आनी तेच्याच बरोबर आमी MSW म्हणजे जे आमचे डेली वेजीस वर्कर आसा ते आमचे वॉर्ड वायज म्हणजे फर्स्ट टू 1 to 6 वॉर्ड जे आसा ते प्रात्यक्षीक बेजिसा खातीर पयलीं आमी आउटसोर्सिंग करपाचो एक बरो डिसिजन घेतलेलो आसा विदाउट अफेक्टिंग अवर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एम्प्लॉई। तो एक आमचो डिसिजन जाल्लो आसा। आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत आणि काय रेव्हेन्यू जनरेशन ऑफ द साखळी म्युनिसिपल काउन्सिल हाजेर बरी एक भासाभास जाली आणि सगळ्या काउन्सिलरांनी बरोच ताका सपोर्ट केल्लो आसा बिकॉज आमचो फुडले नेक्स्ट फायनान्शियल अप्रुवल आसतले। आणि मेन म्हणजे आमचे STP बिकॉज तुम्ही पळयता आसतले की सद्या टॉयलेट्स सेप्टीक टँक्स बिकॉज थोडी आमची देसाई नगर जावं किंवा खुबशा वाठारांनी खडकाळ जमीन असल्या कारणान STP हॅज बिकम अ मेजर प्रॉब्लेम। उदक जिरना आणि ताका पब्लिकूय काय करू शकना। सो ऑनरेबल सीएमाच्या गायडन्सा प्रमाणे आमी STP एक्सटेंशन होता। ऑलरेडी फेज 1 इनकम्प्लीट आसलेलो। सो पुराय साखळी म्युनिसिपालिटी अंडर STP येता म्हणून त्या बेसिसाचेर आमी एक रेजोल्यूशन घेतला की हेच्या फुडें जे मल्टी स्टोरेज कमर्शियल बिल्डिंग्स येता तेंचे आयदर दे हॅव टू हॅव देअर ओन STP प्लांट और दे हॅव टू हॅव अ कनेक्शन फॉर द STP प्लांट। कारण मागीर हेच्या फुडें जे उदका गटरां जी रस्त्यार व्हांवतात तेजे मोठे मोठे प्रॉब्लेम आसा ते येवचे ना। सो हेन्सफोर्थ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगां खातीर स्वताचो STP प्लांट आसचो किंवा STP प्लांटाक कनेक्शन आसचें, त्या शिवाय तांकां आमी ऑक्युपन्सी किंवा लायसन्स दिवची ना। हो एक मेजर आमच्या साखळी म्युनिसिपालिटीन एक डिसिजन घेतला आणि तो इन कमिंग इयर्स विल बी अ व्हेरी ब्युटिफूल अँड असेटिव्ह डिसिजन फॉर साखळी म्युनिसिपल काउन्सिल अँड ऑल द पीपल। त्याच्या भायर आमी एक आसा तो म्हणजे रोड वायडनिंग आणि ब्युटिफिकेशन न भूतो न भविष्यती अशें साखळी टाउनाचे साखळी सिटी दिसपाक साखळी सिटी रुपांतर करतले जाल्यार रोड वायडनिंग आणि ब्युटिफिकेशन हो एक ऑनरेबल सीएमाचो ड्रीम प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन करता। त्याच्या खातीर सगळ्या पुराय काउन्सिलरांनी ज्या ज्या जाग्यार आमकां NOC लागता त्यो घेवपाच्यो सगळ्यांनी मिळून आणि सगळ्यांनी मिळून काम करपाचें हो डिसिजन घेतला आणि ते आमी आसा। आणि ज्यांचे आमकां NOC जाय ते लोकूय फुडें सरल्यात, तांकांय जाय की साखळीचे रोडांचे ब्युटिफिकेशन आनी वायडनिंग जावचें। तो एक आयज आमचो मेजर डिसिजन जालो अशें करून। आणि फुडें येणारो आमचो टाको एनिमल प्रोजेक्ट आणि वेदांतान आमकां ऑन ट्रायल बेसीस एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC हो ट्रायल बेसाचे प्रोजेक्ट जेणे करून खुबशे जे आमचे कुत्रे आसा तांचे स्टरलायजेशन मेन जातलें ऑन ट्रायल बेसाचेर पयलीं बिफोर दे एक्झिक्यूट द एक्चुअल प्रोजेक्ट। हे कांय डिसिजन आमचे आयज ह्या ऑर्डिनरी मिटिंगेन बऱ्यापैकी जाले आणि सगळ्या काउन्सिलरांनी आमकां बऱ्यापैकी ताका टेको दिलो।